आमी गीत घेवया A30 पेज नंबर 15 A30 पानाचो अंक 15 सर्वेस्पराची सेवा करात. सर्वेस्पराक वाखाणात आवा भयणीनो, देवाचे नांव वयर काडात सगळ्या पोरसानो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोदगितां गावून भितर सोरात, संतोषाने या देवा मुखार. विस्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. गरजेच्या वेळार थंय आमकां मेळटली दया आनी कृपा. हालेलुया. ह्या उतरांनी तुमकां हांव सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत नवसरून जेजू सारकें जिवोवच्या. तुमची मागणी आसा ती मनांत दवरात. ह्या मिसाची जी खेरी तिनतेसां आसा ती मनांत धरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे म्हज्या आसूं. भयणीनो आनी भावनो, खूब पाटी आमी चतुरपणी आमचें जिवीत सारिना. देवान आमकां सगळें दिलेलें आसा, पूण कशे भाशेन तें वापरूंक जाय तें फकत पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमच्यान तें वापरूंक जाता. आनी खूब पाटी आमी त्या वेळार भितरल्यान ताका पवित्र आत्म्यांक एकवटोन रावना ना म्हणून जेजूक. तेन्ना आमचे मदें खूब चुकी जाता, कित्याक आपलेपणान जे भाशेन जियेलें की ना मागीर आमी चुकता, आमी दुसऱ्यांक दुखयता. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. काळजांत थावन दूख दोगतेल्यांक बोगसण दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोदी कोरच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलूत कोर. तकले बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदाद दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, तुजो पवित्र आत्मो आपले शक्तीन आत्मीक देण्यांनी आमकां भरूं. अशें तुका मानता तसलें मन आमकां दिवन आनी तुजी खुशी करूंक आमकां आयतीं करूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिदिदान आयकुया. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. दुसऱ्या दिसा सोर्दारान जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालता तो सारको जाणा जावंक सोदतालो. देखून पावलूक सोदूंक लायलो आनी मुखेल याज्ञिकांची आनी आख्खे दोर्म सोबेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पोक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिजेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून दोर्म सोबेक म्हणलें, बावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांचो पूत. मेल्लीं पुनोजिवोन जातोली म्हूण हांव बोरवोसो दवरतां. देखून म्हजी आज जोडटी जाता. अशें म्हणोना फुडें फारिजेवा आनी सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सोबा दोन वांट्यांनी फुटली. पुनोजिवोनपण देवदूत आनी आत्मी आसात म्हूण सादुकी सोत मानिनान, पूण फारिजेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गोळबोळ जाले आनी फारिजेवा मदें थोडे शास्त्री उबे रावन
नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सोवे आमकां कांयच वायट मेळोना. ताचे कोडे एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. हुजोत ओदीकूच वाडली आनी पावलूचे पिजून कुडक्यान कुडके करतीत म्हूण भिवन सोर्दारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मोदलो बोळान काडून कोटांत व्हरतात म्हूण फॉर्मायलें. दुसरे राती सोम्यान पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, गोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसल्यान साक्षी दिल्या, तशींच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सोगली म्हणुया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेसकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच मोचें दायज, तूंच मोचें पात्र, मोचें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरताय. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोडा येता. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासता. रातचे पोरयान मोचें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदीच हालोना. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोडा येता. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत सवस्तायेन सुस्त जातोली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. शिव वर्तमानाक सोगली उबी रावया. जेजू म्हणटा, ती सोगलीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सोवे आसाय आनी हांव तुजे सोवे आसा. तेच भाशेन तीं आमचे सोवे एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलां म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. जुवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. बापा, हांव मागणें कोत्तां तें आमचेच पासत न्हय, तर आमचे उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतली त्याय मनशां पासत. ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सोवे आसाय आनी हांव तुजे सोवे आसा, तेच भाशेन ती आमचे सोवे एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. अशें आमी एक, हो जशें आमी एक, तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिलाय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सोवे आनी तूं म्हजें सोवें, अशीं तीं संपूर्णायेन एक जावं
आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो हांवें तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा ताणें पळोवची, कित्याक संवसार रोजच्या आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलें म्हूण आनीन वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवांची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोबे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोबे आसतलो. सुम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कितलो लागशिल्लो संबंद जेजूचो आमचे सोबे आसा त्या आयच्या ताच्या मागण्यांतल्यान आमी आयकलां आनी गोडेक समजलांय बी. हाका लागून ह्या आख्ख्या आवेस्वरान आनी आदल्या ताणें आमकां सगळें स्पश्टपणे दाखयलेलें आसा कशे भाशेन हो लागशिल्लो संबंद ताचे बरोबर आमी जियेता. पळयात, तो आनी बाप एक. जेजू आमचे सोबे एक. तो जेजू आमचे सोबे आसा जाल्यार ताचे सोबे बाप आसा. तर ताचे वरवीं बाप आनी पवित्र आत्मो आमचे सोबे एक जावन आसा. तर ते परी आमी ह्या ताच्या एकपणांत आसा. पूण बापूय आमचो मोग करता आनी आमचे सोबे आसा. आनी बापा सोबे जेजूय आसा आनी पवित्र आत्मो आसा. तर हे भाशेन आमकां सगळे वतीन ताच्या एकपणांत ताणें बाळगून दवरलेली आसा. सुरवातेक आमी आयकलां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत ताणें आमकां रचल्या तेन्ना आमच्या नागपुड्यांनी ताणें सुस्कार घातलो आनी आमी जिवी प्राणी जाली. पूण आमकां ताणें आपल्या सारकी केल्ली आसा. तेन्ना ते आमकां पूर्णपणे समजोंक नासलेले. जे मेरेन जेजू आयलो ते मेरेन आतां आमी हें सगळें समजोंक लागल्या. कित्याक लागून? कित्याक ताचो पवित्र आत्मो आमकां हें स्पश्टपणी दाखयता आनी आमकां सगळ्या जाणांक समजुणी मेळिल्ली आसा. पूण समजुणीत न्हय, ते आमच्या जिवितान आमी जिवंक जाय. ही कृपा सदांच आमी मागूंक जाय. सांतिनास आमकां सदांच म्हणटा, दर दिसा उठली की ना ही कृपा मागात. खालतेकायेन जशे भशेन सायबीण मायेन आपलें जिवीत देवाक भेटयलें तेच भशेन आमी तिचे सारकी ताका भेटोवंक जाय. कित्याक तो आमचे सोबें दर दिसा आमकां ताच्या एकवटान संपूर्णायेन बाळगून दवरूंक सोदता. आनी दर दिसा आमी वदीक आनी वदीक वाडत वेता. आयच्या उतरांनी ताणें आमकां हें स्पश्ट सांगलेलें आसा. तेन्नाच की आमी चतुरपणेन जियेतल्या. पळयात कशे भाशेन पावलूक ते आतां म्हणना हितूं बंदखणींत घालतात आनी ताका आतां मारूंक सोदतात ते. पूण तोय तांची मनां उजवाडायतात त्या निमाणे वखदार पर्यंत तो भियेना. तो सांगता हांव फारीचे पक्षाचो आनी आमी हे सगळें स्वत मानता. ताका लागून म्हाका हांगसर हाडलेलो आसा. म्हणून तांचे मदें वाद जाता. कित्याक सादुकी पळय आसा ते हें सगळें स्वत मानिनात. ते आपलेंच घेवन आसतात. पूण फारिज्यो हें सगळें मानतात की मेली म्हणटोच आमी पुनर्जीवन जातल्या. पुनर्जीवनपणान जेजू उठून तो स्वर्गार गेलो हें सगळें ते समजतात. आनी ताका लागून ते म्हणटा पावलूक आमी सोडूंक जाय. ते म्हणटात ना. हे भाशेन तांचे मदीं इतलो वाद विवाद चलता. पूण त्या वेळार ताचो पवित्र आत्मो जेजूचो तांकां स्पश्टपणी दाखयता. पूण तांची काळजां दारूण जालेली आसा. ताका लागून
तांकां कांय समजना. तर म्हज्या भयणीनान भावनो, आमी आमची काळजां अदीक आनी अदीक खालतेकायेन सादेपणांत सारया आनी कृपा आमी मागया. सगळे जाण आमचे हात जोडून आतां आमी प्रत्येक सुस्कारान तो पळयात आमची कुडींत मनांत ओतम्यांत पांयांची बोटां आसा ती सुद्दां तकले मेरेन भरोन येता, पूण ताका आमी स्विकारूंक जाय. तो आमचे भितरूच आसा, पूण हे परीन तर आमी एकवटोन आनी सगळें आमचे भितर आसा तितलें ताका ओपून दीत जाल्यार आमी भितरल्यान स्वतंत्र जायत वेतेल्या आनी तो जो भितर आसा तो आमच्या चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांनी परजोडूंक लागतलो आनी दुसऱ्यांक ताचो अणभव घडोवन ती ताका वळखूंक लागतली. हें काम आनी कार्य देव जेजून आमचे सगळे घडोवन हाडलेलें आसा. ताका लागून आमी हे परीन ताका साक्षी दितल्या आनी दुसऱ्यांकूय ताच्या जोम्यांत घेवन आमी सगळीं एक जातल्या म्हणून ताणें आमकां इस्कोळीत केलेलें आसा. जेजू, आमचें जिवीत तुका सगळेंच आमी ओपून दिता हे भेटोवणी वरवीं, आनी तूं आमचें जिवीत जशे भाशेन हो उंडो आनी सोरो बदलून तुजी कूड आनी रगत करतलोय तेच भाशेन आमी तुजे खरे सांदे जावं. आमेन. आमी गीत घेवया C23 पेज नंबर 38, C20 आनी 3 पानाचो अंक 30 आनी 8 माल वरदानाचो. आमच्या ताटांत अस्थिर काडलो रोस पयच्या फोडलो उत्तम बापायच्या दिसा आमची कालशीन सोऱ्या रूपा आमची कालशीन सोऱ्या रूपा Ansmandan yağmurdan aksu Avne doytum doylolu Hetsay soda tuka bedi Orpilo leto shirotsne म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कोर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां ओपलोलें दान जावंक निर्मी क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपुदेदार आनी शासनाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या पुनर्जवणपणान उपरांत तो आपल्या सोर शिश्यांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार ताका उबारून व्हेलो स्वर्गार. अशीं ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची बागेदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गींच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबोनासतना गायतात. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
कोश्ट मरोन सुसूंक आपकुशेन तो बोरा दिन जालो तेदना ताणें उंड घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक करोराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात मावळताचो गूळ संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या खुर्सानी बोलोची म्हणपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली आमची काकूत कर देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवणपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालते कायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो हेची पवित्र सुबेचो उगडास कर अशें लिओ आमच्या बागयोन बापा आनी फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवणपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या आनी समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्योन तांकां मारये देवाची माय सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन दोरम दुतान सोरकान तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगातात तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ठांय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोरपोदिदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक आमेन सगळीं आमची इंतेसां काळजांत मनांत धरून जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सगळे आमी बापाक हे मागणे उबारया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां त्राणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें उतरकता तर आमकां उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोयेंचो राखातांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सुबेच्या बाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खोशी परवणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमच्या सोव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले
आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. D7, पेज नंबर 50, D7, पानाचो अंक 50. देव जाता मनशांचें खाण. देव जाता मनशांचें खाण. लिपलोलो उंड्या रुपान. ताणें वाडले मुखेल्या. पेयोंक दिलें तानेल्या. परमेश्वर कितलो बरो. ताचो मायेमोग शीम नासलोलो. 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 सुमी म्हणटा हांव तुमकां सोत सांगतां. हांव वचून जाल्यार तुमकांच बरें. हांव वचना जायन जाल्यार शारुती तुमचे थंय येवचो ना. हालेलुया. मागुया. सर्वेस्परा आमी घेतलोले घोट आमकां जाणवायेची शिकवण दिवं आनी तातूंत वांटो घेतल्या आमकां नवसरलेलीं करूं. अशें आमी आत्मीक देणी जोडूंक पावूं म्हूण मागतां क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आनी आसूं. सोरपोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चोणकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटाव. आमेन. आमी गीत घेवया F10 पेज नंबर 90 F10 पानाचो अंक नोंद खोडपार आपली सोबा बांदल्या. Tu somos sosnang tokpaco sorves pora Tu chatachi rotsning sardunaka Karpar apli soba bandlia Tinka halong karna chokna Aplyat sotan tirang dolya Tika konslang kornang tang